Alisha Fushal timer problem. Not really. So don't worry guys, be happy. Guys, आता आमचे सगळे जॉन सेपरेट झाला. आम सेपरेट रांताय. Alisha आपल्यागे सेपरेट आमगे सेपरेट. So इता मुझ बाबू साइड चोड़ बिवडा हा काय मग ट्रेड मिलाचे. Good morning guys, welcome to my new vlog. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे मग. तेच भाषी हांव अलिशा आणि टायगर आम्ही आहे बरी. Good morning guys, कशी आहे तुम्ही सगळे? समजता आहे म्हण बरी. ओके गाईज तुम म्हणटा आम सकाळ फुडें गाडी आसा गुड मॉर्निंग म्हणला आणि वयताय खंय काय मग क्वेश्चन मार्क येयला आसतलो तुमच्या तकल्यांक बट गाईज टेन्शन घेयना काय खंय वचनाय आम वयताय मिसाक ओके सो आयज संडे न्हू सो आम मिसा वयताय या पयलीं आमी मिसाक माग या सोमेस लोकां पासत मुगे सबस्क्रायबरां पासत ओके बारीकशें रोजार करया आनी या पोत्ती ओके सो तेच भाशेन गाईज हांव न्हू तुमकां गाइस आम्ही ऑलरेडी लेट आहे तेच भाषेन नो ऑलरेडी लेट आहे एकला गॉल तेच भाशेन लेट आहे म्हणल्यार इतली लेट नाही विया नियरली मिस स्टार्ट जावपा जाला बट आलिशाची स्पीड म्हणल्यार मिस मेळटले आमकां जाण आलिशा फॉर्म्युला 1 चलयता ते भाशेन गाडी चलयता ना गायज हा मातशें गोत लेट जालें म्हाका एक्चुअली हांव टायगरार रावतालो टायगर भितर येवपाक सो गाइस ना फट मारता ना फरें आली आय टोल्ड आदिल आय टोल्ड हिम to keep the door open. Guys, ताका तापोवन भायर सोन येयलेले ना सदां लेट म्हूण ना गायज हे बेस्ते सो गायज हांव कितें सांगपा वयता विसरलो बट स्टील कोरिया उडगास कितें सांगपा वयता गो इट्स अबाउट द गिव अवे थिंग हा गायज सो काल हांवें ब्लॉगाचेर घायलोले गुड न्यूज बॅड न्यूज आनी गुड न्यूज मो सो गायज तुम्ही अंडरस्टँड जाले जाल्यार नका हांव कोणे आख्या लास्ट लेगून व्लॉग चोयला ते कळटले आनी तेका समजतले ओके सो बॅड न्यूज आहलोलो की जो गिव अवे जिखलोले गोंया लिना फेर्नांडीस तेणे क्लेम केलो ना आनी आमी सांगलोले 1 वीक टायम दिलोलो सो 1 वीक टायम जायन गेलो आनी आमी सांगलोले की संडे तर ते हें करना जाल्यार आमी हें करतले मो रिस्पिन करतले दॅट वॉज द गुड न्यूज सो हांवें ऑलरेडी ते ब्लॉगान सांगलोले सो जाय जाणांनी चोयलो ना सारको हालीं हें चोयलां कितें म्हणटा टायटल चोयलां बॅड न्यूज आनी गुड न्यूज मू आनी गायज बॅड न्यूज गुड न्यूज मू हें टायटल चोयना काय इतले फास्ट लोक जाप 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 को सगळ्यांक चोयलां बट इनकम्प्लीट चोयलां ओके एनीवेज ती खबर सोड आम लायव्ह येवपा नाय गायज बट मुगे ब्लॉगान हांव तुमकां दाखयतलो हांव स्पिन करतलो आनी दाखयतलो गोंया हिंदी कोण जिखता कोण ना तो ओके दॅट वॉज द गुड न्यूज आनी बॅड न्यूज कित्याक म्हणलें कित्याक तेणें क्लेम केलो ना शी वॉन बट शी डिडंट क्लेम मे बी इट्स फेक अकाउंट तेका लागून घडये केलो ना आसतलो आय डोंट नो ओके एनीवेज गायज कळ्ळें आसतलें तुमकां तेका लागून सदां म्हणटा गायज आख्खो एंड तरी चोय व्लॉग अर्दो चोयल्या न्हू तुमकां समजना आनी समजपाचें ना कित्याक हांवें एंडिंगा सांगलो आहा तें ओके की तेणें क्लेम केलो ना आनी आमी रिन्स स्पिन करतले मग मंडे ओके चड लादीन जाली लादीन जाचनी आतां आमी पयली या मिसाक ओके मिस मेळपा जाय येदोड लादीन गेल्यार मिस चुकतले आमकां ओके सो हय मातशें आनी ट्रॅफिकूय आहा आलिशा मारता दोरी काटां एशी तेशी ओके सो गायज दॅट वॉज द थिंग अबाउट गुड न्यूज अँड बॅड न्यूज सो गायज या पयली मिसाक आनी मेळया तुमकां मिस जायन ओके सो गायज फायनली पावली टायमार आलिशा फुशाल टायमार पावली नॉट रियली बट नॉट रियली मातशें लेट जाली गायज 5 मिनटां ओके चल वयताय आमी भितर आनी मेळटाय तुमकां मिस जायन ओके So guys, the comment of the day is from Greta Rebello. Greta says, thanks for the amazing content. Your effort really shows. Keep going. Your content is great and the growth will come. I was watching your videos but never subscribed. Mercy and Alisha, you all are doing an amazing job. Subscribed. All the best. Thank you so much, Greta, for the lovely comment. It means a lot. AJ कळटात की तू आमगे फरे vlog चोयता आनी तू happy हाय म्हण. And I'm also happy Greta कित्याक न्हू म्हाका आनी एक पाट सांगलोले ब्लॉगान गायज कोण सबस्क्रायब केले ना ते कोराय बट टायम घे हांव म्हणजे हारी जायना काय पयलीं चोय तुमकां आमगे कॉन्टेंट लायक जाताय
इट्स नो रश आणि मागीर कोरे सबस्क्राईब. So this is exactly This what we is did. an example, guys. तुमकां दुसऱ्यांकूय सो ग्रेटा या. Yeah, Greta. So thank you Greta. कित्याक मुगे नाव न्हू रोखडी मागीर ग्रेटा आहा ते आनी कित्याक म्हणटा मागीर Greta. ग्रेटा म्हणीत मग. So Heका जाता. thank you Greta. You know it's an example, guys. तुमकां हे सी तेणे चोयले ब्लॉग बट शी टूक टाइम कित्याक मुगे इंटरेस्टिंग आहाय ना. सो फायनली तेका इंटरेस्टिंग लागले मुगेले ब्लॉग So she and subscribed. she subscribed. Yeah. So thank you once again. Yeah, and Love thanks you. to everyone else who commented Yeah. on our vlogs today and previously also. अशे कोण comment करीत राय, right? Yes. Yeah, and we love you all, guys. इतले हायस, okay? आणि ग्रेटा तुका कितको लायक जाला तुगे फॅमिली फ्रेंड्साकूय शेअर कर तशें करून तेंकाय लायक जावपाक शकता. ओके थँक्यू वन्स अगेन. Yeah, thank you once again, and we love you all. सो गाईज फायनली मिस खबर झाले आणि हेंचंय आली खुशाल हा सारखी गायज टायमार पावली बट कितली मिनटं लेट जाली गो. Around 4 minutes. 4 मिनटाची लेट जाली बट स्टील ओके. मातशें ट्रॅफिक मेळ्ळें आमकां नाजाल्यार सारकी पावपाचें. ओके सो गायज सगल्या पासत न्हू आमी मागला आख्खे आमगेले युट्यूब फॅमिली पासत तांगेले बायल भुरग्यां पासत आख्खे फॅमिली पासत. ओके गायज कोण टेन्शन घेयना कांय कोण कांय भिना कांय. तुमी सगलीं कितें म्हणल्यार ते आमी देवा मागण्यांक आयला तुमकां सगल्यांक. ओके सो डोंट वरी गायज बी हॅपी. ओके सो या आणि वय गायज आम सगल्या पासत मागताय सदां बट स्पेशल आयज मागण्यांक आयला कित्याक सगळ्यान जायत जाणांन म्हाका सांगलेले की आमचे पासत माग नाना सांग. आम नानाकूय सांगला आणि खूद आमी येयले तुमचे पासत मागपा. ओके सो आतां हांव नका आतां खंय वयताय ती. सो या पयलीं सद्या हालींसान मारली गाडी स्टार्ट मेळ्या तुमकां माशोगतान. ओके सो गायज आयज वेदर आहा असो मातशें इतलें बरें ना. 11 डिग्रीज. सो गायज न्हू मोदें चेंज जाता मोदें थंड जाता तेका लागून ते मुगेली मागीर ट्रिगर जाता ना मुगे तोंडी न्हू रोखडी ट्रिगर जाता ते भशेन. सो आयज मातशें इतली थंड ना बट डाल आसा वेदर. आनी या गो चाय या हालीं शाळेन चाललां चाय या काय मग. बट एनीवेज गायज हांव न्हू चाव पिला आय मीन मुगे ब्रेकफास्ट केला काल आनी 2 दीस जाले हांव सकाळी फूड उठोवता मुगेलो ब्रेकफास्ट करता आणि न्हू बरें दिसता सकाळी फूड उठोवन ब्रेकफास्ट केलें म्हणटरी मागीर आनी टेन्शन ना अशें हांव नाजाल्यार न्हू जोरगिसाण केलें आनीकूच जोरगिसाण येता. सो आतां मातशें फिटा येता सो मातशें आयज मातशें लेट मिसा येयली गायज आमी. सो जेन्ना लेट मिसा येताय न्हू तेन्ना आमी लँगली येताय स्लाव न्हू हांवें एवढो स्लाव म्हणलेलें लँगली. लेट मु लेट लेट जाता लेट लेट मिस ते लेट म्हणटा. गायज ते सांगता मिसा टायमींग लेट 11 o'clock. 11:30 तूं म्हणशा मिसा लेट येवपा जाय मु हिंग येताय म्हूण ना. केन्नाय अशें करून मातशें न्हिदोन पावलें जाल्यार हिंग येताय मागीर 11:30 मिसा नाजाल्यार आमी स्टेन्स वयताय. सो आमगे जाय ती गजाल बरें दिसता केन्ना हिंग येयली केन्ना आनी खंय गेली. आनी नाक म्हणटा मुगो तूं चाव तुका. नॉट टुडे. ओके सो बरें जालें मुगे म्हाका न्हू हांवें घराको चिकन ब्रेस्ट काडलो हा म्हाका बरें चिकन सँडविचीस करून खावपा जाय. बरें जालें मुगे पयस सालवार जालें वचना हांवें बरी दिलो तेका ऑफर या गो नेक्स्ट संडे नेक्स्ट संडे तूं दितो मुगो चाव. सो गायज हे संडे मुगे टर्न आसलो चाव दिवपा तेका बट तेका नाक खंय चाव. सो मुगेले पयशे सेव जाले बाबा जावं सायबा. देवान एक मागण मुगे आयकिले मुगेले हे आयताराचे चाय वचपा पयशे सेव जाले. लंचा वचोर तशें करून प्रॉब्लम ना. वय लंच तूं जाणा हालीं आतां आमगे हेल्दी खावप सगलें म्हाका सारकें बरें. तशें करून हेल्दी खावपा जाता चिकन खावपा जाता तंदुरी चिकन खावपा जाता तशें करून यू नो सॅलड घेवपा जाता. ओके चोया मागीर करया डिसायड करया. I think we'll stay home today and yeah. एनीवेज पयली या घरा कडेन चोया मागीर डिसायड. last minute गायज आमगेले न्हू प्लॅन न्हू सदां लास्ट मिनट हूंय ना थिंग पावतली आनी हूंय वयत म्हूण थिंग केन्ना पावनाय नाक थिंग पयलीं पावतली. ओके सो या मेळया तुमकां घरा कडेन. मेळपा येवपा हा गायज. कोणाक Did I tell you? No. For whom? For mom at home. A subscriber. Who? Crossley. Okay. His name is mom. तो स्विंडन वचपाचो ताका बिग डिप ऑर्डर हा मस्त थिंगा
आवय मामी सांग बीबी कवत आमकां दर मू ओय सांगल ते ऑलरेडी तू बरोबर म्हण म्हाका दर क्रॉसली वयत ते आयज चोय सासमाय आयक आयज जावय फेमस जाल तुका बीबीक मेळ्ळें हांचे हा म्हाका लागून तुका बीबीक बरें आनवा बीबीक म्हाका दोत्तली पयल्या खावता Yeah, but it's nice of him, like, you know. He's a nice person. Yeah. Actually तो लास्ट टाइम वचपा आहलोलो बट मामी ती हिंग गेल्ली सो आनी तो स्विंडन गेलोलो ते सायडीच्यान सो आम ताका ऑलरेडी मेसेज केल्ली नो दे आर कमिंग दिस सायड म्हणून But honestly, Crossley, you are really, you know, kind at heart. Even your wife, the guy Cindy and Crossley, आमकां सदां मोटिवेट करता येते न्हू रे. Like, yeah. So yeah, thank you. थँक यू क्रॉसली Yeah. and thank you Crossley and Cindy. Cindy, yeah. Cindy म्हणना कितें तर तूं बरें मुगो तूं गेलें I said. Yeah. Yeah, I said both. सो थँक यू क्रॉसली अँड सिंडी ओके सो गायज या आता आमी घरा कडेन हिंगा खबर जाल्या आखो ब्लॉग हिंगा काबार जायत मग गाडयाकूय ओके चलया घरा कडेन आनी मेळया तुमकां सो गायज पावली घरा कडेन आलिशा So rush करून मिसा गेले guys. तापसाण बरें खायले ते आज. आलिशा खंय आयज ते तापसाण मारले मग म्हाका आयज बरो ब्रेकफास्ट करचो खंय म्हाका ब्रेकफास्ट हांवें केला ऑलरेडी बट आपल्या Second breakfast. सेकंड ब्रेकफास्ट सो गायज हो चोय टायगर आहा हिंगा आमी मिसा गेलो न्हू दे आर ओपन दवरलो ते काय तो बरो येयला आनी न्हिदोला आपण हिंगा आनी दे आर ओपन आहले सो आख्खें घर थंड करून उडयला चल मरे तुका लागून आख्खें घर थंड जालें आनी तूं मिसा कितें येयला रे हा देवसार जालो आ सो गायज हो चोय केसो घास मारतो ती गुड मॉर्निंग म्हणला हा से गुड मॉर्निंग फर्स्ट जोगणी पयली तुगेली गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग दाडान ताका मिसा व्हरोना रे पूत हा मिसा येऊ ना तो गुड बॉय सो गाइस आता आमगेलो लंच रेडी करता लंच आया मग चिकन ब्रेस्ट गेलो हा असे ताका ब्रेड स्लिट गेले मध्ये कट केला आणि एक बरी ऑलिव्ह ऑइल आणि एक पेपर आणि एक ग्रीन मसाला म्हणतो हल्लो मुकडे सो तोच लायला आणि आता तितून बरी लसूण घालतलो गार्लिक भरपूर गार्लिक आणि बरो बटर घालतलो आणि फ्राय करतलो ओके आणि वयल्या मागीर स्प्रिंग ऑनियन ओके गाइस तुमकां दाखयता मातसो सो गाइस काय जाली गरम घाल्या थोडोसो बटर पयलो ओके इल्लोसो बटर घालता कित्यान हांवें ताका ऑलिव्ह ऑइल लायलो हा ऑलरेडी सो चड गायना बटर दिसतो घालता बटर घालता बरो टेस्ट येता हेका ताका लागून आणि एक 2 3 5 गार्लिक पॉट्स बेश्टे क्रश करता हातीनूय ओके आणि तितून उडयता बटर गरम जालो न्हू तितून घालता ओके बेश्टे फ्राय करून खावपा ते एक्चुअली हांव आव्हाना घालतो मोहल्लो बट मातशें टेस्टी जावपा जाय मग हे मातशें घेता सो गायज बेश्टो हातीनू क्रश केलो तो सो बेश्टो क्रश केलो आनी उडयता बटरा चोवपा शकता एक दिसती पट आसता तुमकां ओके आनी घालता एक ब्रेस्ट म्हाका गाइस आता आमगे सगळे जेवण सेपरेट जाला आम सेपरेट रांदताय आलिशा आपल्यागे सेपरेट हांव मुगे सेपरेट सो गायज एक होल ब्रेस्ट ओके घालता कायलेर आलिशा सांगता आपण कितो चाव कर तुमकां चाव जाय ना हो बरयता फोनाचेर तेका हांवें समतो लंच केल्या बरो न्हू आनी घायला ब्रेस्ट एक्चुअली ब्रेड गायज म्हाका नाकाय आहलो गाइस ओनू आपण आक्को फोनाचे उलयत तेदोन टेक डिस्टर्ब केल्या राय घेता मातशे 5 मिनिट उलयले तेका हे जाता रोकडे 5 मिनिट मेळून मुगे टायम जाला कित्याक म्हाका इवनिंग मागीर जिमा वचपा जाय न्हू तेका लागून सो हें खबर ना तें अजून सो गायज बरें फ्राय जाय न्ही आनी पेपर जाय जाल्यार आनी मारपाचो म्हाका खूब पेपर खूब लायक सो आनी थोडोसो घालतलो आनी मागीर न्हू लास्टाक असो हांवें स्प्रिंग ऑनियन बेश्टो चॉप करून दवरला तो घालतलो वयल्यान सो गायज दाखोवया तुमकां सो काय बरें दिसतें आनी बरें टेस्टी जातलें सो हाली बटर आनी ऑलिव्ह ऑयल लायलें तेका आनीक गार्लिक आनी कांय ना आनी पेपर सो हे मुगेलें आतां लंच आसतलें आनी तेच भाशेन 2 बॉयल्ड एग करतलो सो एनीवेज मॉर्निंग हांवें ब्रेकफास्ट हाडली बॉयल्ड एग 5 बॉयल्ड एग हाडली सो आतां एक चिकन ब्रेस्ट फूल आनी एक 2 बॉयल्ड एग खातलो सो गायज मुगेलें चिकन जालें फ्राय बरें जालां ज्युसी सारकें आनी तेच भाशेन तांतयां शिजताय थिंगा तीय जाली
सो गाईज फायनली मुगेले झाले चिकन ब्रेस्ट आणि चोवपा शकताय गाईज सारखे हाय प्रोटीन डायट आणि बॉइल्ड एग चड बॉईल केले नाही ते दिसतोय. सो गाईज म्हाका न्हू अशें करून बॉइल्ड एग अशें करून लायक जाताय चड हार्ड केल्यार लायक जायना. सो चोवपा शकताय मातशें जिती आसपा जाय भितर तेन्ना म्हाका लायक जाता. आनी चोय गाईज मुगेले कितें म्हणटाय रे ते चिकन ब्रेस्ट. ओके सो वयले हांवें घायले गार्निश तेजे स्प्रिंग ऑनियन. ओके गाईज करूया टेस्ट आणि तुमकां दाखोवया. आणि तेच भाशेन गाईज अलिशा आपल्या गेले डायट करता सेपरेट. सो हांव मुगे सेपरेट डायट करता. ओके सो ते सद्या आपले केसो स्नॅक्स केले तेणें चिकनाचे श्रेड करून. सो पयलीं सद्या मुगे हाया टेस्ट करूया दाखोवया सांगया तुमकां कशें जालें तें. नाइस गाइस थोड़ा सा लिंब जाए स्क्वीज करियो. गाइस बरें टेस्टी जाला. ओके मेळया तुमकां माशोकतान हांव मुगेलो लंच करता आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो गाइस आतां हांव रेडी जाला जिमा वचपाक आनी अलिशा रेडी जाला शॉपिंगाक वचपाक. No, I'm just gonna wait for you next time. ओके सो गाइज बट एनीवेज आमकां शॉपिंगूय करपा जाय बट टेस्को आनी सगळे बंद जाला आसतले बेगीन बंद गाइज. हय गाइज चोयल्या कोट्टा कोण न्हिदोन उठल तो No, because you went to sleep. I fell asleep there sitting. हे आपण बरें न्हिदोन उठल आनी म्हाका सांगता टेस्को बाबा बंद जाता खंय थिंगा घेवपा पडटा खंय बोगले. Bond, it's not. It's 3 o'clock. It's closed today. 4 o'clock. सो गाइज म्हाका स्थितीत ना आयज हे म्हणजे बेगीन बंद जाता मग. एनीवेज गाइज आमच्या न्ही थिंग भजीन मग आम Just थिंगा. whatever small सो stuff you need म्हाका for कितें जाय तें आम थिंग घेतली. ओके सो म्हाका बेसिकली जाय लायक पॉरीज मागीर फ्यू थिंग्स मिल्क. ओके सो पयलीं सद्या या जिमा आनी मेळया तुमकां माशोकतान. आतां हांव पावलो जिमा कडेन आनी अलिशा रावतले हिंगा. Yeah. सो अलिशा दोन मारतले तुमकां खबर. ओके उलोवया अलिशा कडेन अलिशा कितें सांगत तेचे आनी शॉपिंग काय ना न्हू. खबर मारपा लागले व्लॉग हळदतलो ना गायज तेगे ऐकना काय. नो गायज हांव वयता मुगेलें मातशें जिम मारता आनी येता रोखडे. ओके आनी मागीर तुमकां मेळटलें. ते म्हणल्यार हांव मुगे फोनाचेर सावन काम करता कितें ओके करपा. सो मेळटा तुमकां रोखडो मातशें वॉर्म अप जाता आनी येता. सो गायज आतां करूया स्टार्ट जिम आनी जिम जालें म्हणटरी मेळटा तुमकां. ओके चड वगत काडना मातशें वगत करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज फायनली मुगे जिम जालें आतां या अलिशा रावता आसतलें. सो गायज हेंचो कोण आहा तेचें हिंग रावता म्हाका गाडी घेवन. हांव कित्याक रावता गो तूं कोण तो डेट याद काय चयता तूं सो गायज म्हाका ते रावता धाकट्या भुरग्यां भाशेन जेन्ना भुरगीं इस्कुला वयता आनी तो इस्कुलान तूं भायर सोर पुशा ते हिंग रावता म्हाका चोय. हेंचो मुगेलें जिम फाटल्यान जिम आहा एकलो सोडून जात गायज. आनी ते रावता म्हाका एशको हांव ताका बरो जोल्ला चोयता एशको चोयता खंयच्या आहा काय मा. सो गायज धाकट्या भुरग्यां भाशेन ट्रीट करता म्हाका. I was busy. I was doing my work in the car. हय आनी हे थिंगा वयर दाखयता हे थिंगा ट्रेड मिल कोतालो हे थिंगा वयर जोनलाकच हे दिसती पडटा Lava, I didn't even see you. ते चोयता मुज बाबू सायडीन चेवडो बिवडो आहा काय मग ट्रेड मिलाचे बरें आहा. Okay, ra. कितें सांगता. ओके गायज गायज फकाण मात्ता सांगता ती फॉरेस्ट फायनली जालें जिम गेले आनी आतां आमी बारीकशें शॉपिंग करताय. आयज बरें केलें एक्सरसायज जाणा मुजो. In Tesco Express ham paka. हय हिंग टेस्को कितें गो टेस्को एक्सप्रेस खंय हांव आनी. सो गायज हिंगा टेस्को एक्सप्रेस आहा. ओके नॉट एक्सप्रेस. सो गायज न्हू हांव एक्सरसायज केलो न्हू मातशें उतर फालसोयता अशें. But how you feel? You feel active, I think, no? आतां एक्टीव जालें आसा. सो गायज कोण ना हाली आमी चलताय. ऑलमोस्ट सगळें क्लोज जालो आहा चोवपा शकताय. सगळें हाली रेस्टॉरंट ओपन आहाय उरलो सगळें बंद जालो आहा. सकाळ चाव जाय हालो न्ही तेका आतां हे सायडीन डिनर होता तेका. यू वॉन्ट समथींग टू ईट श्योर. हा आय डोंट आय एम गेले रेडी करून दवरलो हाय गायज घरा कडेन बरें ब्रेस्ट मॅरिनेट करून दवरलो आहा. एंड देयर यू गो अलिशाज फेवरेट प्लेस टेस्को. गायज ऑल टेस्को ओपन ना बट अलिशान मिनी टेस्को सोदिलो आतां टेस्को एक्सप्रेस. शी मिस्तोण बोण तांबडे जालें मुगो. So guys, Alisha shopping करता banana. Can you keep my water please? Yeah. Want kiwi? Kiwi, yes. So guys, the main thing avocado. Yeah, spinach. I'm gonna buy dates
आणि मजूल म्हणून बरें लागता ते वन ऑफ माय फेवरेट. सो गायज म्हाका दिसता आयज न्हू एनिका येतले रावपाक आनी गोडी धाडाय खबर ना म्हाका. आय नीड पॉरीज एंड हनी. ओके सो गायज म्हाका पॉरीज आनी हनी जाय आहली ब्रेकफास्टाक. वॉट एल्स आय नीड? या मिल्क. सो गायज कॉमीक जाल तूं नका सकाळी न्हू हांव पॉरीज करतालो आनी मिल्क डेट हाडली. हांवें तें मिल्क पॉरीजाक घायलें आनी मायक्रोन घायलो न्हू म्हगेलें पॉरीज आख्खी फुटली. आय मीन दूद पिड्या जालो आहलो मस्ता. डेट हाडली वॅलीड बट दूद पिड्या जाल्लें. सो एनीवेज दूदूय घेवपा जाय म्हाका. सो मिल्क गायज पॉरीज 2 पॉरीजा बॉक्स घेता. इट्स 2 for 450. So एक सिरप आहे मग ते विथ सिरप गोल्डन सिरप अँड वन इज ओरिजिनल. ओके सो पॉरीज जालें मगे ब्रेकफास्टा जालें गायज. यू नो ब्रेकफास्टा सगलें हा न्हू बरें दिसता ना जाल्यार या आय नो. सो गायज सदां तांती बोल लागनाय बेजार येता सदां तांतें खावपाक. नो दॅट्स इट. ओके सो गायज आमगेलें धाकटेंशें शॉपिंग मेनली म्हाका ब्रेकफास्टा जाय आहलें आनी थोडेशें फ्रुटूय जाय आहलें. आमी आतां पे कोत्ताय आनी वयताय. ओके मेळया तुमकां माशक्ता. कितें करूं गो? हय गायज ही पात नाय म्हाका. हांव जिमा वयता न्हू आतां भयणी आनी हाडलें तेणें म्हाका सेक्युरिटी आसा चोवपाक. मातशी जिमा कितें कोत्ता चोवपाक. हय आनी गाय सारकें भायल्या देराको रावता. मातशें ना एशी ना मग तेश न्ही सारकें देरा गाडी सारकी लायट पावन कोन. हांव कितें करूं ती फरें समजल्यार. हांवें चोयल तें तांकां सांगिल्लो गाय सारकें न्हू. हांवें चोयल तेका भायल्या स्ट्रेट थिंगा हाडलें तें चोयल तें हांवें तुमकां सांगिल्लें. हांवें आनी सायडी लुगार ना तर थिंगा सायडी पिक्चर आया कुछ होता है पिक्चर लागलो. गायज केन्ना पिक्चरा या म्हणल्यार ताका बेजार येता. तेजी बोंग दुखता तो सारकें बरें आहलें. शाहरुख खानागे बा तेगे शाहरुख खानागे बा आहलें हांव म्हाका लायक शाहरुख खाना पिक्चर ना जाल्यार ना. आतां न्ही तो म्हाका दिसना आनी चड काडटा म्हण पिक्चर. मागीर कितें करता हसपा ना पिक्चराक. शाहरुख खाना हाडलें हांव न्हू मागीर शाहरुख खाना. शाहरुख खान काडना जाल्यार हांव काडूं पडना मागीर. हांव काडटा मुगो हेजे हाडल्यार रोखडी. सो गायज एक्चुअली हांव कितलो लेजी तो आवय आवय आवय. सो गायज आतां हांव येयलो मग तेका सारकी उमेद मार आपल्यागे सर्कस दाखयता. What you doing my boy? What you doing? What you doing ली? Sola? What happened? Sola? Jumping? सो गाइस फायनली आम्ही पावली घरा आणि बसून आहे. मार्या म्हणलं तुमकडे 2 खबरू स्वतःचे भाशेन. आणि एक खबर मारपा म्हणलं मेन थिंग म्हणलं किती हांगो मेन थिंग आयजो मेन टॉपिक. व्हॉट्स द मेन टॉपिक? नथिंग वी आर गोना स्पिन द व्हील टुमॉरो. सो गाइस सांगिल ते भाशेन तुमकां कितें सांगले आम्ही फाल्यां न्हू स्पिन करतले व्हील पत्ते. ओके आणि दॅट विल बी ओनली इन इंडिया. ओके नॉट UK. So guys, fingers crossed, कोण जिंकता आणि कोण विन जाता. Very lucky because winners. I guess guys, this time no, the really lucky person will be winning. कित्या नो कोणा तो खरें जिंकपा आहलो तो जिकोना बोलतो कोण जिंकलो. He doesn't even कितें म्हणटा exist. He don't even exist. म्हाका दिसता तेणें बेस्ती ID केली. No, he just opened he I don't know open fake ID and just commented. आणि ती युट्यूबान गोडे तेगे बंद उडयली की तुमकां खबर ना ब्लॉक केला आसतलो. सो नो सायन. ओके लेट्स सी गाइस टुमॉरो कितें जाता आनी कोण जिंकता. ओके सो एनीवेज आमी ब्लॉगान दाखयतली कोण जिंकता आनी कितें. ओके We just do the normal procedure but not live. We won't come live guys. Okay आनीक what else you want to say? Oh thank you. Yeah. So guys म्हाका तुमकां थँक यू म्हणपा जाय कित्याक तुमी न्हू जायतो लोक न्यू सबस्क्राईब करीत आहाय. Today we had lots of new subscribers. लाईक चोडान चोड सबस्क्राईब जायत आहा लोक येत आहा भितर. म्हाका दिसता तुमी तुमगेले फ्रेंड्सांक व फॅमिलीक शेअर बा कोत्ताय म्हूण तेका लागून न्यू लोक येत आहा न्यू सबस्क्रायबर येत आहाय. सो थँक यू सो मच गायज आनी थँक यू फॉर सपोर्टिंग मी आणि वॉचिंग माय ब्लॉग्स.
ओके म्हाका कळटा तुम्ही मुगे ब्लॉग काय बरं चोयताय सगळे फुल चोयताय आख्या चोयताय मग कित्याक न्हू जेन्ना तुम्ही म्हाका कमेंट मारताय खुंयचो कमेंट आसता मोद हांव कितें एंडींग लेगून घालते म्हाका कमेंट आसता एंडिंगाक कितें जालां पण मोदें आसता कमेंट सो गायज दॅट मिन्स आय नो यू गायज आर वॉचिंग माय व्लॉग्स प्रॉपरली आनी सगळे स्कीप करून आसता चोयताय मग गायज आनी तेच भाशेन गायज मुगेले ब्लॉग अशेंकूच चोय स्कीप करना काय कित्याक न्हू केन्ना केन्ना मोदें हांव कितें इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन घालता आणि जेन्ना तुम्ही स्किप केले न्हू जुडे ते तुमी चुकपा शकता एक्झाम्पल यस्टरडेज व्लॉग म्हणल्यार तुम फुल चोयल ना गायज तो कित्याक तुमकां ती गुड न्यूज आनी बॅड न्यूज कळना तुमकां सो कोणे कमेंट मारना ते चोयल्यार गुड न्यूज कितें आनी बॅड न्यूज कितें तो सो एंडिंग आमी सांगलोलें की bad news is that the person didn't claim the giveaway आणि आम्ही रिस्पिन करतले म्हणून सांगलोलें and good news was we'll respin it for you. So anyways guys कोणेच चोयल ना कित्याक एकूय कमेंट ना गायज हे तुमचं कितको हें करता हांव तुमकां सपोर्ट करूंक सोदता आनी हें म्हणटा तुमी चोयल ना म्हणून आनी गायज तेच भाशेन न्हू म्हगे एकट्या सबस्क्रायबरान म्हाका मेसेज केल्ली की तेगे मामीन चॅनल ओपन केलें म्हणून her name is Kayla Mandero. Okay. आणि तेगे मामीगे न्हू तेणे सो बेसिकली शी मेसेज मी सेइंग हेलो मसी होप यू एंड अलिशा आर डूइंग वेल वी लव वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल वीडियोज आफ्टर बीइंग inspired by our community my mom has recently started a YouTube channel where she prepares recipes. Okay, so तेगे recipes channel ते so she does vlogs म्हणल्यार recipes. Okay, so guys त्या रेसिपी बेसिकली रेसिपी दाखयता तेगे मामी yeah so आणि तेगे चॅनला नाव न्हू सिराज फ्लेवरफुल डायरीज गायज सपोर्ट करोय तेंकाय आम घालतो तेगे चॅनला नाव ओके सकल डिस्क्रिप्शनाक घालतली गायज ते एकूय सपोर्ट कराय सो ती इन्स्पायर्ड जाता की आम व्लॉगिंग करताय आणि ते लाईक झाले सो शी ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट anyone can do guys कोणे व्लॉग करू जाताय सो it's not a thing like तुमका जरी तो डेडिकेशन हा जाल्यार you can do it no यस आणि प्लीज सपोर्ट कराय ते एकूय सपोर्ट कराय ओके आम जेस्को सपोर्ट करताय तेंकाय कराय ओके जस्ट सी गोडी तेगे सगळ्यागे रेसिपीज डिफरंट आसताय गोडी तेगे बरे आसतल्यो न्हू सो प्लीज लायक यू नो समथिंग डिफरंट आसपाक शकता न्हू सो प्लीज सपोर्ट हर गायज आम पर्सनली ओळख नाही तेंका बट इट्स नाइस टू सपोर्ट इच अदर तुम्ही आम ओळख ना आहलो न्हू स्टार्टिंग मरे सो या आमी घालतो तेंगेले चॅनला नाव सो डू like you know support her and subscribe to her channel. Okay. Yeah and that's it guys nothing much so उरलेले तुम्ही सगळे चोयल आसतले आम कित केला कित ना ते ओके सो गाइस समजता तुमका वायचो ब्लॉग लाईक झाला असतो म्हणून आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग गाइस मोग असू मेळ्या तुमका फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टिल देन गाइस बाय